फाटल्या कांय दिसांसावन दिवचल म्हालांतल्या कृष्णानगर तशेंच गोविंदनगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडला। बिबट्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या पाळीव सुण्यांक खाल्ल्यात अशी माहिती मेळ्ळा। ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। 4 दीस पयलीं हांगासर अशीच म्हाका फोन येयलो भुरग्यांचो आनी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की हांगासर बिबटो भोंवता म्हणून। मागीर आमी बिबटो भोंवता मागीर रोखडेच RFOक आमी कंप्लेन दिली आनी RFOन इमिजिएटली एक्शन घेवन तेंच्यांनी हांगा पिंजरो लायिल्लो आसा। हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगासर वॉकिंग लोक खुबशे वयता मॉर्निंग आनी इवनिंग। सो सद्याक तरी तेंच्यांनी वॉकिंग येवपाक जायना आनी आपल्या भुरग्यांच्या सेफ्टी भुरग्यांक मातशी सांबाळा। कितें जावं शकता इन्सिडंट सेफ्टी धरपाक हे इम्पॉर्टंट आसा। RFO आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राय करता ताका धरपाचो, सद्याक तरी अजून ताका धरूंक ना। सो आयजूच ताका घातलेलें आसा फॉरेस्टान येवन हे पिंजरो बसयलेलो आसा ताका। म्हाका एक सांग पळय, कोण कुत्र्यांक बी व्हेले आसा हांगासर एक आमचे लोकल घर आसा पळय तेंच्या घरान भितून येवन तेंनी कुत्र्याक व्हेल्लो आसा रातचे 3:30 सुमार। न्ही हो एक्झॅक्ट खंय दिसलेलो पयलीं हांगा कृष्णानगरांच्यान गोविंदनगर वयता, गोविंदनगरांच्यान तांणी जम घेतली पळय तेन्ना ते भुरग्यांनी ते आकाशदिवो करताले, त्या भुरग्यांनी तांकां पळयला। ते आय विटनेस आसा भुरगे तेंच्यांनी पळयला तो बिबट्या। सो आमची मागणी आसा फॉरेस्टा कडेन कितें जाता इतले बेगीन तेंच्यांनी ताका धरून व्हरपाचो, हीच आमची मागणी आसा। हांगा कमीत कमी 150च्या वयर आसा घरां। रातचे आमी न्हिदलेले 3:30 आमचे कुत्र्याक व्हेलो। मागीर आमी उठले बीन तेणी आड्डे घातले, मागीर आमी उठले, मागीर बडी बीन आमी हांगा थंय भोंवले, मागीर आमकां मेळोंक ना। पूण बिबट्यानूच व्हेलो म्हणटा? हय। तुम्ही पळयला बिबट्याक? ना आमी पळोवंक ना, पण तेजे पंजे आसा थंय। लागले दिसलेलो कोणाक दिसलेलो? ना 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 कोणाक दिसूंक ना, पण डायरेक्ट तो गेलो व्हेलो तेणी कुत्र्याक उखलून व्हेलो म्हणजे मारलो ताका। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।